नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो भलायकी संचालक दोतोर दळवीचेर प्राणघातक हल्लो खात्यांत पाऊण कोटीची बिलां अडकली म्हणून राग सरशी खासगी दोतोर व्यंकटेशाचो कॅबिनात बसून हल्लो दोगूय जीएमसी मायनिंगाचो प्रश्न हुमकळ्यार लोकसभेक बीजेपीक तेकाचो फेरविचार मायनिंग सुरू करूंक सरकार सिरियस दिसना बीजेपीक वेंचणुकेंत भुसतले विजयाची शिटकावणी पेट्रोलाक पेटलो उजो काँग्रेसीचें आंदोलन काँग्रेसवाले घोडागाडयेन जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरींत जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन पेट्रोल जीएसटी खाला हाडचें म्हूण मागणी तवडकार करता लोकसभेची हवा बीजेपीतल्यांनीच आपली लायली वाट कांय बीजेपी आमदारांक वडोवपी बीजेपीतलेच तवडकाराच्या वक्तव्याचेर सुभाष मांद्रेकाराचे खुलाशे आणि साखळेची पालिका राण्याकडेनूच नगराध्यक्ष सगलानी उपनगराध्यक्ष कुंदा माडकार सगलानी म्हणटा काँग्रेसीचो प्रतापसिंह राणे आणि पूत बीजेपीचो मंत्री विश्वजिताचो उपकारी भलायकी संचालक दोतोर दळवीक पणजे हेल्थ खात्यांतूच फोडलो एका खासगी दोतोरान दळवीच्या कॅबिनातूच ताचेर हल्लो केलो खात्यान आपली सुमार पाऊण कोटीची बिलां आडकोवन दवरल्या आनी दळवी खंय मंत्री विश्वजिताचेर घालता म्हूण हल्लेखोर दोतोर व्यंकटेशाचो आरोप हल्लो करून दोतोर व्यंकटेशान पळून वतना पयल्या मजल्यावेल्यान उडी मारली दळवी आनी हल्लेखोर व्यंकटेश दोगूय जखमी दोगूय जीएमसींत दोतोर दळवीचेर हल्लो करपी दोतोर आर व्यंकटेश म्हणटा ताची खंय सुमार पाऊण कोटीची बिलां पेंडिंग आसा He is supposed to pay me 70 lakh rupees, 70 lakhs. I went to ask him. He started beating me. He started telling Vishwajit Rane told him not to pay. He is telling Vishwajit Rane, health minister told him not to pay. He is putting the blame on Vishwajit Rane, yeah. And he started eating me. He started eating me on the Enough. Government has to pay. Government has to pay. हल्लो जावन सगळो धुडगूस जातकच सुवातेर पुलीस पावले ताणे उपरांत दोतोर व्यंकटेशाक धरून पुलीस स्टेशनार हाडलो आनी उपरांत 108 जीएमसीन व्हेलो असॉल्ट केस जाला आनी फायटींग चालू आसा सो अकॉर्डिंगली आमचो स्टाफ गेल्ले आमी विजीट केली हांगा सर थंय पळयत जाल्यार डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस संजीव दळवी ताका कोणी तरी एक डॉक्टरान असॉल्ट केलेलो अँड वी व्हेरीफायड द डॉक्टर हू हॅड असॉल्टेड द डायरेक्टर हिज नेम इज आर वेंकटेश in charge I think is a dialysis section in charge of hospital. I think he had visited for some official purpose आणि तिसरें तेंचे कितें तरी मदीं तेंचे मदीं कितें तरी उलोवप जालेलें आनी ताका लागून कॅबिनान तेणें गाणें तुजेर कितें रॉड मारलो असो इज वॉट दे आर सेयिंग बट वी नीड टू एक्झॅक्टली टेक द स्टेटमेंट आनी टेक द कंप्लेंट फ्रॉम द डायरेक्टर एंड इफ इट इज रेडी टू गो अहेड then we will definitely register. So अजून काय फाईल करूंक ना because the director himself had taken a step and proceeded to GMC for treatment since he was assaulted on the head. बरं डॉक्टर व्यंकटेश हिंगा कसं पावलो कोणे हाडलो डॉक्टर व्यंकटेश आम्ही विजीट केली न्हू तेन्ना तुजो सकल आशिल्लो इंजर्ड पोजिशनान आमी घेतलो आनी आमच्या स्टाफान आमच्या गाडयेन ताका हाडून आतां 108 येयली ताका आतां ट्रिटमेंटाक रिफर केला वी आर वेटिंग फॉर द इंजर्ड कंप्लेनंट न्हू कंप्लेनंट जायत न्ही आमकां कंप्लेनंट तो कितें म्हणटा त्या प्रमाणे विल गो अहेड दळवीचेर हल्लो जाला म्हूण कळटनाच थंय पाविल्लो प्रत्यक्षदर्शी दोतोर बाळकृष्ण पैन प्रुडंटाक प्रसंग सांगलो हांव जेवन मातसो भायर रावंड मारतालो ताजेर तितून व्हडलो आवाज आयलो म्हाका डॉक्टर संजीव दळवी डायरेक्टर व्हडलो आवाज केलो ताणें पूण आवाज केलो दार उगडून तें एक आमचे एकावंट्स ऑफिसर आशिल्ले आल्झेरा म्हणून तें ताणें म्हाका उलो मारलो व्हडलो म्हणून हांव दार उगडून भितर गेलो तर ताणें ताका गळ्याक गड्डरून हें केल्लो आनी ताका हें करून ताका पयलो सोडून घेतलो मीन टायम डॉक्टर दळवीचे हे येताले रगत येताले
हय ताचे दोन कडेन ताका हें जालां आसतलें, एक सायडीक नेका कडेन आनी एक हांगा वयर ताका हें जालें, 2-3 स्टिचीस पडले ताका. सो ते करून रोखडें जातकच ताका सोडून घेवन ह्या मनशाक आमी टॉयलेटीन ताका बंद करून घेतलें आनी मागीर हांवें पुलिशेक आपयलें आनी 108 आपयलें आमी. रोखडें दोतोराक GMCन व्हेलें. टॉयलेटीन आनी दरवाजो फोडून कितें उडी मारली दिसता आनी ताजें म्हाका दिसता फ्रॅक्चर कितें जालां तो आसा थंय, कॅज्युअल्टीन आसा थंय तो. उपरांत सांजे उसरा जखमी दोतोर दळवीन लेखी कागाळ दिली. पणजे पुलिसांनी दोतोर व्यंकटेशा आड IPCची कलम 341, 353, 324 आणि 504 हे खुनाचो यत्न आणि बाकीच्या गुन्ह्यांवा खाला कागाळ नोंद केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंगाचो प्रस्न असोच हुमकळ्यार लोकसभेक BJPक तेंको दिवपाचेर विचार करचो पडटलो म्हूण TCP मंत्री गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय उलयला. मायनिंग सुरू करपाचे बाबतींत सरकार सिरियस दिसना. आमी यत्न करतात पूण सरकारा कडच्यान हालचाली जायनात. हें लोकसभेक BJPक खंय माल वतलें. मयेचो आदलो काँग्रेस उमेदवार कार्यकर्त्यांक घेवन गोवा फॉरवर्डांत पावलो. त्या वेळार विजय उलयतालो. सो सरकार कितें करता हो प्रश्न येता आनी एज अ मंत्री म्हाकाय ताचें उत्तर दिवप हें म्हजें कर्तव्य जाता. आतां सरकार चलयता कोण? सरकार गोंयांत आनी देशांत भारतीय जनता पक्ष सरकार चलयता. मायनींग सुरवात करचें अशें तांकांय दिसता आनी तें जावपाक जाय. हें जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता लोकसभेक BJPक त्रास जातलो. म्हजो एक डिमांड आहा सरकारा कडेन आनी चड करून BJPचे सगळ्या लिडरां कडेन की हें बेगींतल्या बेगीन रिजॉल्व करात. हें जर बेगींतल्या बेगीन सरकार करपाक फुडें सरना जाल्यार लोकसभेन पसून BJPक सपोर्ट करपाक आमी पसून ताजेर विचार करचो पडटलो. आमी आज मेरेन म्हणटात की आमी NDAचे पार्टनर आनी आमी BJP बरोबर आसतले म्हणून. हो जर मायनिंगाचो इश्यू सॉल्व जायना बेगींतल्या बेगीन जाल्यार ताजेर पसून आमी फेरविचार करचो पडटलो अशें म्हाका दिसता. हांव आज तांचे प्रेसिडेंट बाब विनय तेंडुलकरा कडेन हांव उलयल्लो आहा. ताकाय आमी हेच भाशेन ताका सांगलां की तुमी ना जाल्यार त्रासान पडटले म्हणून. हें जें बंद जालां हो सुप्रीम कोर्टान गोंयांचेर अन्याय केल्लो आहा. हाका बायपास करपाक ओन्ली पॉसिबल रूट इज एन ऑर्डिनन्स. म्हाका दिसता आज सरकारान स्टँड घेवपाची गरज आहा की आमी हें ऑर्डिनन्स घेवचें म्हणून. BJPक तेंको दिलो म्हूण विजयाक खंय वायट उतरां घेवची पडली. आतां काँग्रेसीन कर्नाटकात केलें तें कितें काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. गोवा फॉरवर्डाक कुशीन दवरून खंय कोणें सरकार करून दाखोवचें. The Congress feels that a post-poll alliance which was cobbled up by people like me was unethical. सगळे जे कितें मुवमेंट जाता आयल्या गोवा अगेन्स्ट कोण तो PDA आनी कितें तुजो गोंयचो आवाज ते उलयतात कितें की मॅन्डेट तुमी हायजॅक केली. So if our post-poll alliance is unethical, your alliance with JDS is ethical. So if that is ethical, how this is unethical? मॅन्डेट आमकां हाडली. कसली मॅन्डेट तुमकां हाडली? दोग-तीग आमदार तांचे कडेन ना आसून ना. करा मरे सरकार. आमचे शिवाय सरकार जाता जाल्यार म्हाका चॅलेंज आहा कोणाकूय. आमचे शिवाय सरकार करूनच दाखया म्हणून कोणाकूय चल इन दीस सिच्युएशन. मयेचो फाटले विधानसभा वेंचणुकेचो काँग्रेस उमेदवार संतोष कुमार सावंत कार्यकर्त्यांक घेवन गोवा फॉरवर्डात पावलो. विजय म्हणटा लोकसभा वेंचणुकेक तेंको जाय जाल्यार BJPन संतोषाक वागणूक सारकी दिवची. इलेक्शन जावन पडलो सुद्दां फ्रॉम द नेक्स्ट डे काम करप चालू केलें फ्रॉम द नेक्स्ट डे. पूण जवळ जवळ 1 वर्स जावन गेलें. म्हाका जो सपोर्ट मेळोंक जातलो काँग्रेस पक्षान जी हांव म्हाजी तळमळ पळोवन तेंच्यांनी कोणी लिडर लोकांनी जर म्हाका जर सपोर्ट केल्लो जाल्यार कितें तरी दुसरें चित्र आसतलें आसलें. पण वळख ना पळख ना. जेन्ना गोवा फॉरवर्ड हे फॅमिलीन हांव जॉयन जालो तेंच्या बरोबर डिस्कशनाक गेलो तेन्ना अशें दिसलें की खरंच कोण तरी म्हाजो वडील आसा, बापाय सामान आसा, म्हाज्या भावा सामान आसा जो म्हाका हात दितलो आनी मया फॉरवर्ड व्हरपाक म्हाका हातभार लायतलो. पण आमचो मय मतदारसंघ कितकीशींच वर्सां आमी बाकीच्या मतदारसंघ 20 वर्सां भायर फुडें पावले अशें दिसता. पण आमी खंयसर तरी 15-20 वर्सां फाटीं उरले अशें दिसता. करपा खातीर अडेचो आमचो विस्तार न्ही. स्लो एंड स्टेडी आमचो प्रोग्रेस आहा. पूण जें कितें आमी करतात तो इफेक्टीव आसतलो. युती घडोवनूच हांवें हाडल्या. तो धर्म जो युती धर्म जो आहा गोंयांत ताजे कायदे पसून हांवेंच केल्या. तो कसो बाळगीचो हें आमकां खबर आहा. पर्रीकाराक मुख्यमंत्री आमी केला म्हणून त्यो गाळी खाता हांव आतां मेरेन.
कसले तें कसले युती धर्म आनी कितें युती धर्म म्हळ्यार कितें न्हिदपाचें गोजडी घेवन काय लोकां खातीर काम करपाचें BJPचे खंयच्याय लिडरान आमी खंय कोणाक जॉयन करता कितें करता ताचे विचार चड करपाची गरज ना कित्याक BJPक पयलें आतां इलेक्शन आहा तें लोकसभेचें आनी लोकसभेच्या इलेक्शनान आमचो कॅन्डिडेट आज मेरेन तरी आमी विचार करूंक ना चड करून आसचो ना चड करून म्हणटा हांव कित्याक आतां हांवें कंडिशनलूय तें केल्लें आहा सो सगळे मतां जर तांकां जाय जाल्यार संतोश सावंताक आनी ताच्या वांगड्यांक बरे भशेन तांणी राखूंक जाय तांची मतां ताकाच मेळपाची आहा श्रीपाद नायकाक हो तांणी विचार करचो पयलो विजयाच्यो ज्यो समस्या आसात त्यो पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी हाताळटले म्हूण बीजेपीचो म्हणयारो दत्तप्रसाद नायक उलयलो. माननीय मंत्री विजय सरदेसाय हांचे जे कितें ग्रिव्हियन्सीस आसा ते डेफिनेटली आमची पार्टी लिडरशीप जी आसा ती तांचे कडेन उलयतली आनी हाजेर कितें सोल्युशन काडपाक जाय ताच्या खातीर गव्हर्मेंटाच्या हातांत न्ही ज्या दिसाच्यान हे मायनिंगेचेर जे हे संकट आयलां गोंयचेर तें कशें सोडोवपाचें हाची आमची पक्षाची लिडरशीप वेवस्थीत कितें ना कितें सोल्युशन काडपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. पेट्रोलाक उजो पेटलो म्हूण गोंयच्या काँग्रेसीन ब्रेस्तारा वेगळ्याच पद्दतीन आंदोलन केलें. काँग्रेसवाले बैलगाडी घेवन उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेंत निशेध करूंक पावले. कितलेशाच राज्यांची पेट्रोल GST खाला हाडपाची मागणी आसूनय केंद्र सरकार कित्याक मनार घेना काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न. मंत्र्यांची CAC खंय साप्प फेल. देशभर जे लोक अच्छे दिन येतले म्हणून आख्ख्या देशांतले लोक उमेदीन आशिल्ले तेंची गेले 4 वर्सांक उमेद इतली पालवली की आतां BJPन एक रेकॉर्ड केला की देशांक पेट्रोलाचो आनी डिझलाचो जो प्रायस आसा तो हायेस्ट करपाचे अचिवमेंट हे BJPचे सगळ्यांत व्हडले अचिवमेंट आयज जाल्लें आसा. 12 पावटी तांणी सगळे हायक केले आसा गेल्या 4 वर्सांक. क्रूड प्रायस 73% देंवता आनी हेंचे एक्सायज ड्युटी 443% वाडटा. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात क्रूड ऑयल जेन्ना देंवता प्रायस देंवपाक जाय आशिल्लें आनी हेणी वाडयल्या कितले वाडयल्या 443% वाडयल्यात. काँग्रेस पार्टीन कितें दिलें काय म्हणून 70 वर्सांक पयलीं जेन्ना टांग्याचे लोक भोंवताले काँग्रेसीन गाडयो केल्यो वेगळ्यो वेगळ्यो 70 वर्सांक आनी वेगळीं वाहनां केलीं. आयज BJPन 4 वर्सां भितर लोकांक गाडयां वयल्यान टांग्याचेर धाडले. बैलगाड्यो यूज करपाक टांगे यूज करपाक सायकल यूज करपाक लोकांक मजबूर केली जेंच्यान काँग्रेसीन लोकांक भायर काडलेले. CM आजार आसात बरे नात आमी मानतात पूण तेजे फाटल्यान हांगा मिनिस्टर आसात कमिटी आसा चीफ सेक्रेटरी आसा आनी खंय तरी हो प्रायस जो वाडलेलो आसा एका कंट्रोला हाडपाक खातीर तेमी तातडीन बैठक घेवंक जाय आशिल्ली. आनी म्हाका दिसता आज GSTची रेजीम आयिल्ली आसा. हे जर सगळे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जर GSTच्या रेजिमा सकयल हाडले जाल्यार आख्ख्या देशांत लोकांक रिलीफ मेळपाक शकतली. खुबश्या राज्यांचो डिमांड आसा. इतले मजगतीं काँग्रेसीची जन गण मन वास्को पावली. जो प्रोग्राम आसा जन गण मन हो एक कॉमन एक वेगळोच प्रोग्राम आसा जंयसर आमी लोकां कडेन वचपाचो निर्णय घेतलो आसा लोकांक मेळपाक लागून आनी जे लोक जे पब्लीक प्लेसीचेर लोक आसा जशे बस स्टँडाचेर मार्केटान थंयसर वचून लोकांक मेळपाचें आनी लोकांचे जे विचार आसात तेंचे जे इश्यूज आसा ते आयकून घेवपाक लागून. BJP म्हणटा गिरीश काँग्रेसीचे आमदार आशिल्ल्या मतदारसंघांनी केन्ना वतले. काँग्रेसीक लोकांच्या विशयाचेर आंदोलनां करपाचो खंय अधिकारूच ना. तुम्ही काँग्रेस रूल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्ना वतले हो म्हजो डायरेक्ट प्रश्न तुमकां. 16 आमदार तुमचे आसा ज्या काँग्रेस MLAs जंय आसा. म्हजो ओपन चॅलेंज आसा गिरीशाक केन्ना 70रीन वतलो. म्हज्या कानार पडटा 70रीचे लोक रावले म्हणून गिरीशाक केन्ना येतलो काय म्हणून. ते बाकीचे जे काँग्रेस MLAs आसा तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्ना वतलो. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्यो समस्या आसात त्यो केन्ना जाणून घेतले. आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी थंयच सोडल्या. हो सुद्दां करपाचो तांकां अधिकार ना कसलोच अधिकार ना. तर कारण कितें लोकशाही म्हटल्या नंतर कितें काल जेन्ना 23 दिसाची लोकसभा आसली 23 दिसाची लोकसभा अधिवेशन जो पक्ष एक दीस चलोवपाक दिना ह्या मनशांनी हांगा लोकांचे प्रश्न सोडोवपाचो फार्स करप म्हटल्यार म्हाका दिसता हेच्या सारकें आनी दुसरी हे दुर्दैव आमचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.